काँग्रेसीन दक्षिण गोंयची उमेदवारी कोणाक दिवची हें आपूण सांगपाक शकना, पूण कोणाक उमेदवारी दिल्यार कितें जावपाक शकता तें आपणे काँग्रेस प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांच्या कानार घातला। सार्दिनाक उमेदवारी दिल्यार तें आपल्याक मान्य नाय हे भुमिकेचेर आपूण ठाम आसा, अशें फादोडेचो आमदार विजय सरदेसाय सांगता। दक्षिणेत सार्दिनाचे उमेदवारीक आपलो ठाम विरोध आशिल्ल्याचे विजयान परतून एक फावट उलोवन दाखयले। दक्षिणेत कोणाक उमेदवारी दिवची हे आपूण सांगपाक शकना, पूण कोणाक दिवची न्हू ते आपणे सांगिल्ल्याचे विजय म्हणटा। दुसरे वटेन भाजपान दक्षिण गोंया भितर बायलांक संद दिल्यार बरी गजाल, पूण दादल्या उमेदवाराचेर एकमत जायना म्हणून बायलांचो विचार जाता आसत जाल्यार ते सामके चुकीचे आशिल्ल्याचे विजय सांगता। काँग्रेस प्रभारी माणिकराव ठाकरेंची भेट घेतल्या उपरांत विजयान आपली भूमिका स्पष्ट केली। I have made one remark with regard to a particular candidate who may be considered by the Congress. Beyond that, I don't want to repeat it again. I was not there for the meeting of the India Black partners in the last few days because I was away for a function in Delhi. So I just made a courtesy call on Mr. Manikarav Thakre. The decision is left to the Congress. It is not our suggestion, but what our apprehensions are what we have made it known. सजेशन हाका तिकीट दी म्हणून हांव सांगना, कोणाक तिकीट दिल्यार कशें कितें जावंक शकता वायट तें सांगप आमचें कर्तव्य जाता अलायन्स पार्टनर तें हांवें ताका सांगिल्लें आहा। नाव इट इज लेफ्ट अप टू देम। बीजेपीचें कित्याक जायना बीजेपीचें कित्याक जायना ताणें नॉर्थ केलें बरें आहा रे, ताणें दे आर डबल इंजीन सगळीं इंजिनान चलता जाल्यार सावथ कित्याक सावथ पडटा तर ते पडटा अशें दिसता तुका? ना हांव नकळो कितें जाता तें। माय पॉयंट इज डिले जाता इट इज दीस इज अ टॅक्टीक, इट इज अ स्ट्रॅटेजी। मे बी द काँग्रेस इज वेटिंग फॉर द BJP टू डिक्लेअर, मे बी द BJP इज हॅविंग मेनी काँग्रेसमॅन who want a ticket for a congressman rather than for a BJP. So there are lots of things. So तातूंत हांव पडना because I am not contesting. I am just a bystander. कॅन्डिडेटाक मेलांचे मदीं कन्सेन्सस जायना म्हणून वुमनाक दिवप हें सारकें न्ही। वुमनाक दिवप हो जर स्टेटमेंट आसा आनी वुमनाक BJP तिकीट दिता तें वायट न्ही। 50% of the population if they want to be given, if they have intention to give them representation, it is not a bad thing at all. And therefore one cannot criticize them, but it should not be because you don't have a consensus among the candidates. आज गोंयान दिश्टी पडटा तें अशें जे उत्सूक उमेदवार BJPचे आशिल्ले ते सगळे दादले आशिल्ले, दादल्या मदीं कन्सेन्सस जायना म्हणून तिकीट डिक्लेअर जावंक ना म्हणून बायलांक एक ऑल्टरनेटीव म्हणून हाडला। हें उश्कें खाल्ले भशेन जाता, तांकां बरें पान सामकें बरी डीश तांकां सर्व करची अशें उश्कें खावचें। हांव सार्दिनाक तिकीटीचेर हांव विरोधान आसा म्हणून हांवें पयलीं म्हणिल्लें आनी आय डोंट रिपीट इट अगेन, बट आय से आय स्टे फॉर ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।